वयरच्यान येवपा लागलो राती आमकां वास येवपा लागलो काल सांजचे मागीर सकाळीं ते भुरगीं येवन पळयल्यार ते हे येवपा लागले पेट्रोल येवपा लागले सगळे पयले आख्खे व्हडा जाले पेट्रोल हे दर्याक मिक्स जाता ते खबर ना पावले आसतले रातभर गेले जाल्यार पावतले न्हू व्हाळ तो दर्याक कनेक्ट हय दर्याक कनेक्ट जाता आता हे कोण येयला आता हे कोण आमकां खबर ना ते पुलीस कंप्लेंट केली तेजेर हांवें मेन्शनूय केल्लें की हे व्हाळांतल्यान ते व्हांवतले आनी जुवारी नदी आसा ताका जॉयन जातले म्हणून आतां सेम हांगा जाल्लें आसा ते पळय आतां ते स्पॉन्ज घालून ते काडटात पूण ते कितले पर्यंत काडटले रातभर काय ते हांगा रावपाक शकना सो आनी मातशे वेळ जाले म्हणटे हांगाच्या दिवड सोरोप बिरोप भोंवता सो इट वील बी डेंजरस फॉर देम आनी ते रावचेय बी ना रातचे आतां दीसभर काडटले रातचे कितें हाचे ते जुवारीन वतलेच आनी थंय तिसऱ्यो कालवां शिणाण्यो मेंढी अशी खुबशे जे रेर स्पिसीस ते हांगचे हितून मेळटात नदीन ते तांकांय बी डेंजरस आतां CMाक सुद्दां अपील केला की ठाणेत आतां येवचें कित्याक सगळे लोक येवन जाले हांगा पळोवन सो तेणें पर्सनली हांगा इंटरव्यू करचें आनी कितें हो प्रॉब्लम आसा तो एक झटक्यान कसो सॉल्व करपाचें ते करचें इवन हांवें मागलें की आतां ही पेट्रोलियम तेंची पायपलायन कित्याक ऑल द टायम डिजास्टर जाल्लें आसा सो आनीक जावचें न्ही हें काडून उडोवपाचें तें आनी नाकात आमकां आमच्या गांवच्या लोकांक ही पायपलायन नाका आनी असली आमकां बिजनसय नाका अशें हांव अपील करतां SDMाक फोन केल्लो मागीर ताणें सांगलें आपूण फायर धाडटा आनी ताणें ताबडतोब धाडलें ताजे नंतर तलाटी आसा सायटीचेर आसा तो ही इज ऑल्सो वॉचिंग देर पूण वॉट ही वील डू ते कांय करपाक शकना न्ही कित्याक ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो येत आसा तुमी वचून बांय कडेन पळयात चालूच आसा आतां पळय टँकर आतां कितले म्हाका दिसता मोर दॅन 40 टँकर्स जाले आसतले मागीर वेर दे आर टेकींग वी डोंट नो तोय प्रश्न आसा ते व्हरून खंय हांगा खंय सोडटात काय खंय व्हरता दॅट वी डोंट नो आनी हे तुमी पळयलां आसतलें ते कितले वेळ पर्यंत चलतले ते कितले वेळ पर्यंत ते करतले ते लोक गांवचे लोक अशें म्हणटा की जे तांकां समज एक 8-9 दीस जाले समज तांकांच मेळना समज तेंचे जाल्यार कित्याक जाय ती सांग पळय तूं जेन्नाय आतां एक गॅस पायपलायन घातली तांकांय विचारता आमी तुमची कितें सेक्युरिटी ते सांगतात हांगा जंक्शन आसा थंय जंक्शन आसा ते जंक्शन बंद करतले मागीर कांय जावचें ना सो त्या प्रमाणे हाजें तशें आसपाक जाय न्ही पूण आतां आजून समज तरी स्टॉप केला म्हणटा न्ही जाल्यार कशें तें इतलें कांय ते दोंगरान स्टोर जावन आसपाचें ना सो सामवेर देर इज फास्ट लिकेज जायत आसा आनी तांकांच मेळना मोठो इशू जावन आसा आनी हेजेर सगळे आख्खे गोंयकारांनी लक्ष दिवचें आनी हो CMान हो जो प्रॉब्लम आसा तो इमिडिएटली ताणें सॉल्व करचो अशें हांव रिक्वेस्ट करता वास येता पेट्रोलाचो केन्ना तांकां चॅक करपाक लायलें आतां हे दिसा थंय जालें तेन्ना तेजे पयलूच्यान येतालें लास्ट टायम एप्रील मे म्हयन्यान आमी तशी कंप्लेन दिल्ली अशें तो वास येतालो म्हणून तेन्ना कोण येयल्ले तेन्ना हेल्थाची बी आमी केले तेन्ना टेस्टिंगा येयल्ले तेजे उपरांत कोण येवना आनी कांय ना आतां सुद्दां तेणी टेस्टिंगा येयला हांगसरले हे पूण ते रिपोर्ट बी कांय दिवना अजून येवना तेन्ना प्रॉब्लम जालो तेन्नाच्यान येयल्ले तुमी उदक खंयचे भितर आतां आमी बिस्लेरी हाडटा आनी सजऱ्याल ते नळाची घेता ते नळय बी सारके येना पायपलायन बारीक आहा ते नळ टायमार येता तेन्ना कितें आमी घेवन येता आनी हें करता यूज करता आतां आमकां उदकाचो इतलो प्रॉब्लम जाला की सारकें आमी बिस्लेरी लास्ट टायमी तशें घेवन येताले आतांय बिस्लेरी बॉटली घेवन येता आनी ते यूज करता पिवपाक बी पिवपाची ना तेंच्यांनी बी कितें सांगलां हांगा बाय कडेन बी तेंच्यांनी सांगलां आतां हे यूज करूं नाका म्हणून तेणें आतां ते दिता म्हणून आतां तांकां हांव वचोन थंय मेळोन येयल्लो पळय जाल्यार ते वटचे व्हाळाकय तांकां मेळ्ळा ते आतां चालू आहा तेंचे ते काडपाचे दुसरो व्हाळ आहा पळय त्या व्हाळानूय येता ते बॅरेलां बी भरून तेणी येला आतां हांव वयता आसतना पळयल्लें तें आमी हांगा सायटीर आयले तेन्नाच आमकां इमिडिएटली सांगलें कोणें की ते वागान ते ट्रेसीस मेळटा म्हणून सो इमिडिएटली आमी आमची टीम मोबिलायज केली आनी आमचे कडेन जे एब्जॉर्बंट पॅड्स आसता ते पेट्रोलियम प्रॉडक्ट स्टॉक करपाचे ते आमी इमिडिएटली घालून ती थंय कंट्रोल केली आनी आमचे मनीस आतां कंटिन्यूअस थंयच आसा सो कितें लेयर आसा फॉर्म जाता तो आमी इमिडिएटली काडीत आसा तो फुडें वचपाक दिना आनी फुडलें आमी फूल आख्खो नाला मुखार पर्यंत चॅक केल्लो आसा मुखार क्लियर आसा सो जी एरिया आमी आतां कॉर्डन केल्ली आसा ह्या कंट्रोलान केल्ली आसा तितूंतलेच आमी लेयर काडप चालू आसा आनी थंय आमची टीम हांगा बायचे कडेन कशी टीम आसा थंय आमची टीम डेडिकेटेड आसतली जो पर्यंत हे सगळें क्लियर जायना तो पर्यंत आमची टीम दोनूय सायटीचेर डेडिकेटेड आसतली तर तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो खंय कितें पायपलायन केलें सद्या फॉल्ट सोदप चालू आसा वेगळ्यो वेगळ्यो टॅक्निक्स आमी डेप्लॉय केल्ल्यो आसा
पूण हातून वेळ लागपाचो थोडो वेळ लागपाचो शक्यता आसा कारण एक म्हणटा ते आमी एक्सकवेट केल्ली आसा वयर लायन सगळी मेजॉरिटी ऑफ द लायन त्या भायर आमी ते दिल्लीच्यान एक एजन्सी आयल्या ताणें आपली सर्वे चालू केल्ली आसा पूण हातून थोडोसो वेळ लागपाचो चान्सीस आसा लायन 22 तारखेच्यान बंदूच आसा आनी अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो फॉल्ट आयडेंटिफाय करून ते रेक्टिफाय करून मागीर तांकां रिपोर्ट सबमीट करून तेच्या मागीर ते जे डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे आमी फुडलें करतले सर खंय तरी एक नल्लान मेळ्ळा ते कालच्यान फ्रेश मेळ्ळा तेजे बद्दल लायन बंद आसतना अशें जावंक शकता न्ही आतां कितें आसा हे जर आसा हे जी बांयक जर आसा ती फुडें वचून मे बी नल्लाक मेळिल्ली आसा ओके सो जमनीचे सकयल कशें कितें उदक व्हांवता तें आमी सांगूंक शकना सो लायन बंद आसा ही इतली गॅरंटीड आसा सो मे बी कितें झिरपल्लें आसा कितें आसा तें खंयच्यान येता तें आमी सद्या सांगूंक शकना सो आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसा समज कितें रिपोर्ट जाला जाल्यार तें कंट्रोल करपाचें आनी दुसरें एक्शन आमचें लायनीचें रेक्टिफाय करपाचें हे 2 एक्शनां सद्या आमच्या कंट्रोलान आसा ती आमी करीत आसा त्याचे किती ना फॉल्ट म्हणटा की म्हाका 2 दीस लागतले रेक्टिफाय करपाक पूण फॉल्ट मेळपाक कितलो वेळ लागतलो हें आतां जे आमचे भायले कंपनी आमी आपयल्या ते जशें काम करता आनी ते जशें रिपोर्ट दिता ताजेर तें फॉल्ट डिपेंड जातलो सर चिखले भागान अशें आनीक खूब नल्ला आसा तेंचे तुमी आयडेंटिफाय केला ते तांकां चॅक केले ना आमचे ऑफिसर रावंड घेत आसा समज खंय कितें आयडेंटिफाय जाता जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतले